Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गव्हर्नर्स हांगासर कॅम्पसांत दरबार हॉलात आमी घटक राज्य दिन मनयतले. त्या कार्यक्रमाक आमकां राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी माननीय रामनाथ कोविंदजी हे उपस्थित रावतले आनी त्याच वेळारूच आमकां नवीन राजभवनाचो फावंडेशन स्टोन जो आसा होय राजभवनाचो फावंडेशन स्टोन तांच्या वतीन तांच्या हस्तुके घातलो वयतलो. त्या कार्यक्रमाक माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी, राज्यपाल आमचे श्रीधरन पिल्लेजी हे हजर आसतले आनी 35 जाणांचो नामवंतांचो ज्यांचो गेल्या 35 वर्सांक किंवा गोंय मुक्त जाल्या पासून आतां पर्यंत ज्यांचे गोंयच्या चलण घडणीत ज्यांचो वांटो आसा अशा 35 लोकांचे हे फावटी माननीय राष्ट्रपती आनी राज्यपाल हांच्या हस्ते तांचें फेलिसिटेशन केलें वयतलें. गोंय राज्याचे फाटले 12 म्हणजे 13 भोवमानीस मुख्यमंत्री हांचेय म्हणजे थोड्यांचे मरणोत्तर म्हणटा तशें आनी बाकी सगळ्यांचे फेलिसिटेशन तांचो ह्या राज्याच्या चलण घडणीत मोठो वांटो आसा तांचेंय फेलिसिटेशन हे गोंय सरकारच्या वतीन केलें वयतलें. उरलेल्यांक ज्यांच्यो गोंयच्या इंडस्ट्री आसतली, एग्रीकल्चर आसतले, बाकीचे IT आसतली, अशा वेगवेगळ्या फिल्डात एड्युकेशन सेक्टर आसतलें ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन दिलां अशाय लोकांचे फेलिसिटेशन्स हे थंयसर केले वयतले. आसा ते राजभवन थंयच दवरता आनी राजभवनाच्या कॅम्पसानूच वेगळो एरिया जो आसा पळय न्ही राजभवन बांदपा खातीर हो लोकेट केल्लो आसा. राजभवनाच्या कॅम्पसानूच वेगळे राजभवनाची बिल्डींग ही बांदली वता, दुसरे कडेन बांदिना. राजभवनाच्या त्याच कॅम्पसान बांदता आनी एक्झिस्टींग राजभवन हे राजभवनाचे तेंचेच उरतलें. थंयसर एखादी वेगळी एक्टिविटी सुरू करप हे राज्यपालाचे म्हणजे परव्युआन आसतलें, नॉट वीथ द गव्हर्मेंट.